आंचभर व्यासंगी मेळून संतोष सांगायता तुझ्या या जन्मादिसा सांताना जोगी मासोवे उल्हासिता वरत्या या बागी दिसा आंचभर व्यासंगी मेळून संतोष सांगायता तुझ्या या जन्मादिसा सांताना जोगी मासोवे उल्हासिता वरत्या या बागी दिसा नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका गियमका गोपान तुझ्या लिपयमका मंतान तुझ्या नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका गियमका गोपान तुझ्या लिपयमका मंतान तुझ्या तुवे मानून घेतले ताची कुशीची नेम पालच्या सोडवून दाराक भूमी हाडून आयली मनशा कुळाक सोडवून दिवच्या देवा उतर तुवे मानून घेतले ताची कुशीची नेम पालच्या सोडवून दाराक भूमी हाडून आयली मनशा कुळाक सोडवून दिवच्या नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका गियमका गोपान तुझ्या लिपयमका मंतान तुझ्या नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका गियमका गोपान तुझ्या लिपयमका मंतान तुझ्या गावांचे सुप्रेरण दिले मोगाचे वारवारच्या खुर्सा मुळी देरान उभी रावली जेजू ख्रिस्ताक सांगा दिवच्या नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका गियमका गोपान तुझ्या लिपयमका मंतान तुझ्या नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका गियमका गोपान तुझ्या लिपयमका मंतान तुझ्या व्यासंगी मेळून संतोष सांगायता तुझ्या या जन्मादिसा सांताना जोगी मासोवे उल्हासिता
वैद्याया भागी दिसा नमन नमन मोरिये नमन नमन तुका दियमका गोपान तुझा लिपयमका mantan tuja naman naman morir naman duka diam ka gupan tuja lipayam ka mantan tuja बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भावा भयणीनो ती एक सांगणी आसा आपल्याच भुरग्यांची आवय जावचें तांचे लालन पोषण करचें तांचे खातीर विनंती करचें स्वाभाविक वा सगळा आवय तशें करतात म्हणयत पूण दुसऱ्यांच्या भुरग्यांची आवय जावचें आनी तांचे खातीर विनंती करचें एक नॉवल वा विशेश म्हणयत आनी तेंच मोरी माय कर नसा आमकां जण एकल्याक जेजू मुखांतर ती तुजी आनी म्हजी आमच्या जण एकल्याची आवय ती जाल्या आनी ह्या सर्गींच्या आवयचो आज आमी जल्म दीस संभ्रमूंक ह्या संतोशान व्हरत्या संख्यान हांगासर जमल्या त्या देखून ह्या सर्गींच्या आवयक आमच्या आवय कर दिल्ल्याक देवाक आमी आज दिन वासुया आनी आमच्या सर्गींच्या आवयचो जल्मा दीस आमी आज कुटुंबा दीस जावन संभ्रमता त्या देखून आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया आमचे जण एकल्याचे कुटुंब त्यास देवाक आमी समर्पया आनी कुटुंबाचेर वतल्या सर कृपे देण्याक आमी सांगता मेळोन दिन वासुया सांगता आसा आज नव्या बेळ्याचो दीस देवान आमच्या शेतांत अजापां केल्यात म्हणयत थोड्याच तेंपा आदीं ओंपलेलें तें बी किरलोवन जड जावन आज इतलें बरीं फळां आमकां फावो केल्यात त्या देखून ह्या नव्या बेळ्या खातीर आमी देवाक दिन वासुया त्या नव्या बेळ्या बराबर आमचे जण एकल्याचो वावर आमी देवाक आज आमी समर्पया आनी अशें आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर नव्या बेळ्याचेर विशेश रितीन आमी आज देवाचो आशिर्वाद मागया आनी सांगाता मेळोन सर कृपे देण्या खातीर मोरये भशेन देवाची स्तुती गावया होगलाप गावया ह्या मिसा वेळार सांगता आसा ह्या मिसा वेळार विशेश रितीन आमच्या कुटुंबाच्या इराद्या खातीर आमी मागचें जे कोण जाणटी आसात पिडेस्त आसात सांगता आसा जे कोणें हे मिसाचें बलिदान इराद दिल्यात तांचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागचें आनी ह्या मिसाच्या भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आतां आमी आयती करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारू वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हगे वो सदांच हांव वा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे एकाकुळट करूं आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो Krista
सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका विश्वासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इतिहास होता सुमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्गींच्या बापा आमच्या सोडून दराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणी जाणवान आनी मोगान भगवंत ओंकार मरी तुवें जल्म हाडली हो तिसो जल्म दीस व्हडा संतोशान आज आमी संभ्रमता तुवें विसून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बोवाडतान बरवशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन मिका प्रावड्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्वर म्हणटा पूण तूं बेतलेम एफ्राता जुदाच्या कुल्यामोडे तूं भोवलान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतालो ताचो आराम न्हय आतांचो बागार भोव पुरवयल्या कालाचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांगतलो उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंदांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो असिरियागर आमच्या देशाचेर दाट घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 60 गवल्यांक आनी रायाल वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले देवाचे उतर हे सर्वेस्परातय हांव उल्हासता सर्वेस्परातय हांव उल्हासता सर्वेस्परातय हांव उल्हासता सर्वेस्परातय हांव उल्हासता पुन्हा
दृढ मोगाचेर पातीव आसा तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें सर्वेस्पराधय हांव उल्हासता सर्वेस्पराधय हांव उल्हासता वय ताणें केल्ल्या उपकाराक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो ताच्या मनाक स्तोत्रासत गितां गायतलो सर्वेस्पराधय हांव उल्हासता सर्वेस्पराधय हांव उल्हासता सर्वेस्पराधय हांव उल्हासता सर्वेस्पराधय हांव उल्हासता सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणींनो ह्या शिवाय आपणांचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावंक आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पोडाश्यो करता म्हूण आमी जनाव जांकां विंचून काडचे अधीनस्त वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्याची जावंक ताणें निर्मिलें अशें जायत्या भावभावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जाय म्हूण तांणी येवजिलें ह्या पसत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयली जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेन भागीदारां केली देवाचें उतर हें Alleluia, 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 Alleluia. Begitu engkau muhir मनोगला फावो जाले तुझे तांजोन मालो क्रिस्तम सोमी Alleluia 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 Alleluia, Alleluia. Servez por तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मातेवपमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या क्रिस्तचे जनन हे परी जाले ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्ले पण तांच्या लग्ना पयले ते पवित्र मरी गर्भेस जाली तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मरयेक अपकीत हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका सपना सरस्परस एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पती म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिचें तें घर संभाव पवित्र मेवरीस जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जिजू म्हूण नांव दवरूंक जाय
कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रभुद्या मारिफात सरीसपण म्हणले ते. एक आंकू आसतली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली, ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता. शुभ चतुर्नाय बक्षामची सर पद. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हूण ती फेस्त आयले म्हणटा आसतना सबार उगडास जिवे जातात. फुलां एकठांवचे, तरकारी सोदची आनी कुटुंबाच्या सांगात येवचे आनी नवे जेवचे. ह्या गुर्ता आनी उगडासा मुखांतर मनशा जिविताची साळा पाळा आनी मरये मायते दैवीक येवजना विशीं आज आमी थोडो नियाळ करया. ह्या फेस्ता विशीं हांव चड सांगूंक वचना, कित्याक माध्यमांनी आमकां जायते मेळटा. आमच्या कार्मेल किराणांनी जायते इंटरव्यू काडून अरेकलेनी तांचे दिला कितें तांकां बगता म्हूण. तशें ह्या फेस्ता विशीं हांव विवरण दिवंक जायना जाल्यार, कित्याक पावसाबाची एक सांगणी बारीस वायरल जाता ह्या दिसांनी. 8 मिनट आसा सरमाव म्हणून सगळ्यांक कळयता. आमकां सकट लोक उडास करीतात घडये घडये, पूण बाकीचे मुस्त सांगला पावसाहेबान ताचे आमकां खंयचें गण्य ना. हे एक बारीस त्या खातीर हांव पळयता जाता जाल्यार 8 मिनट जायना आज फेस्त दबावचो. त्या खातीर थोडे म्हणी विशयी तुमचे मुखार दवरता. ह्या फेस्ताक 3 प्रामुख वस्तू आसात आनी ह्यो 3 प्रामुख वस्तू खंयच्यो म्हूण तुमकां थोड्यांक कळयता सांग बरो सवाल आयसाल्यार टायम चड जाता हांव तो जाप दिता. एक फुलां, दुसरें फळां आनी तिसरी पाळां. कितें? फुलां, फळां आनी पाळां. हय, पाळां खंय आसात गुत्तो ना, पूण पळया ते अशें कितें समजून आमकां मेळटा म्हणून. फुलां विशयान आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. फूल हर एकल्याक बारी मोगाचे. कित्याक ह्या फुलां आमचे नव्यान सुरूच जाता कशें व्हरता इतल्यांनी सोद्या फुलां एकठांय करया. वय गे आमचे नव्यान मुंती साहेबाचें नव्यान सुरू जाता ह्या एका कंतराद्वारी आनी आमी सर्वांनी फुलां हाडल्यांत आनी ती फुलां जावन आसा संकेत आमच्या मोगाची. आनी कोणायक आमी फूल दिता आसतना हांव चिंतिना कोणी रागान कोणायकी फूल दिता म्हणून. कित्याक फूल जावन आसा देवान रचिल्ल्या रचने पैकी अती सुंदर खंय. आनी जायत्या कवींनी ह्या फुलां विशयान जायते विवरण दिलां कवनां घडल्यांत. आनी एकलो कवी अशें म्हणटा, रचिल्ल्या रचने पैकी फूल जावन आसा अतीक सुंदर, पूण देवाक एक उडाकस उरोवना घेवन त्या फुलांत एक आत्मो घालूंक. म्हळ्यार एक आत्मो घालो जाल्यार त्या फुलांत ते फूल आनीक सोंपता म्हणल्यार ताची चिंता पळय. पळय मगाचे न्हू, फुलां खंयसरी आमी वेता पळयता मार्गादेगेर फुलां आमी घेता, पूण आखेरी ती फुलां खंयसर सडटात. ती सडटात आल्तारीर जावं पुरो थोड्या स्त्रियांच्या माथ्यार केंसांचेर. तशें म्हणटा फूल आमी खंय सकयल धरना या उडयना. कित्याक तें फूल आनी फूल म्हळ्यार कितें परतंत स्वाद, ताची ती सोबाय. आनी ह्याच फुलाक मोरयेक ह्या फुलाक सरी करता आमची जायते आत्मीक बरयणार. कित्याक आमच्या अनेक कंतरांत मोरयेक ओगळश्या कंतर आमी म्हणटा तुंगे फूल फॉर्मळीक सोबीत परजळीक. पळया थंयसरी आमी मोरयेक फुलाक सरी करता. थंय फूल फॉर्मळीक आनी भोव परजळीक. म्हळ्यार कितें मोरी जावन असले फूल आनी ह्या फुलांत आसलो स्वाद आनी हे फूल जावन मोरी परजळ्ळी. आनी आपणाक तिणें एक फूल जावन देवाक समर्पीत केलें आनी सोडवणीच्या कामांत तिणें मोठो हात दिलो आनी सोडवणदाराक आमकां सोडवणदाराच्या आवय जावन आमकां तिणें दिलो आनी त्या वरवीं आमी सगळ्यांक बचावी लाभली.
मोरयमाचो सुवाद आज आमकांय प्रेरीत करूंक जाय. कशें मोरयमायक फूल जालें तशी आमी सर्वांनी फुलां जाय स्वाद जाय. आनी ह्या स्वादांत कशें फुलां सगळ्यांक आकर्शीत करता तशें आमकांय आकर्शीत करूंक जाय. आमी हेरांक आकर्शीत करूंक जाय आमच्या स्वादाद्वारे. पळय मगाचे न्हू, आज मोरयेक आमी फुलां हाडल्यांत, तशेंच जायत्यो वस्तू आमी हाडल्यांत. पूण ह्या दिसांनी थोड्या भुरग्यां कडेन हांवें विचारलें, तुमी फुलां हाडली मू? वय, खंय दिली? मोरयेक समर्पीत केली. पूण मागीर ती फुलां खंय गेली? भुरगीं थोडी घुसपोडली. मागीर थोडे तिका गोत्ताली, म्हणाली ती माडा मळा घाल्यांत म्हणून हारावन. तशें थोड्या दिसांनी काणी कडल्या तुमी, त्यो काणयो खंय वतात? त्यो काणयो भितर गेल्यात. पण मागीर पाद्रांव सांगता, खंयच्या खंयच्या आश्रात वांटतात. ते वांटून जाल्यार आपणाक काल जातात, त्योय काणी कना पयस जातात. तर म्हाका न्हू, आज मोरी येता अशें तेगे आमचें ताव न्हू. खंडी जावन ओ संकेत आमच्या मोगाचो दुभावना. पण ताच्या की चड मोरी कितें आशेत आमचें ताव न्हू. कित्याक आमी त्या कांतारार बरेच तरान म्हणटा हांव, मोरी एक अवघडशी या म्हणल्या कांतारांत कितें म्हणटा आमी, फाल्यां भितर बावतेली ही तर फुलां खंयसर मेळटली. पळया, कांतारांत इतले बरें आमी गायता आनी आमी स जाणां ही फुलां मोरयेक ना फोव जाल्ली. तशें म्हणटाना फाल्यां तकली फुलां हाडिनाका म्हूण सांगना. पूण येस फूल आमचें सर्वस्व म्हूण आमी चिंतल्यार त्या दाळा आमी खंय सुकोवन पडल्या. आनी तर फूल मोरयेक फोव जालें खंयचे, तेच तिसऱ्या चरणांत कितें म्हणटा, तुजे खाळीस तिका दी पूण येदी खंय ती, करता अपोरबाय माय मुजी ह्या सोबीत फुलाची. कितें? तुजे खाळीस तिका दी. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणी, एकांतर आमी जायते बरी म्हणटा, पण आमी कितें म्हूण चिंता ह्या वयशांत. आमी फुलां हाडली, काणी काडली म्हणल्यार तेन्ना मोरयेक जाय जाल्लें आमचें काळीज. तर ही काळीज तिका कित्याक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी? त्या काळजांत ती रावता गे. ह्या काळजांत कोण रावता? आमच्या काळजांनी कोण रावता? कोणाक वचूना. आमच्या काळजांत कोण येता, कोण रावता? जेजू. जेजू कोण मोरयेक? तिचो पूत. तिचो पुताक तिणें एक टॅम्पल तयार केलें, तिचो कुसवो, कित्याक गर्भांत तिणें वावयलें आनी निश्कळंक ती जाल्ली. आनी त्याच निश्कळंक जाल्ल्या जेजूक म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता आसतना ती माय ते काळीज मेळ्ळें जाल्यार ओगे रावात गे मोगाच्या भावा आनी भयणी. पळया, एका आवयचो हुस्को. एक आवय जावन थोड्या कडेन हांवें विचारलें, तुमचें घर नितळ करचें कोणें? सक्कट म्हणटा सळाव जावन आवयनी. होय, आवयक ती एक तालेंत दिला नितळाय करची. आनी ही तालेंत मोरये मायकी दिला जेजून. ताका ते कुर्सार तावन ताणें तिका आमची आवय म्हूण दिली. काल्याक आमकां सुमेस्त नितळ निर्मळ कर. ताच्या येण्याक म्हणजे ताच्या येणे आमच्या काळजांत जाता ते काळीज नितळ आसूंक जाय. नितळ जाग्यार त्या जेजून रावूंक जाय म्हूण ती आश येता. आनी हेच खातीर ती सांगता, तुजें काळीज म्हाका दी, ते हांव नितळ करता. थंयसर म्हजो पूत येता आनी तूं आमच्या म्हज्या पुता बरी जावंक शकताय. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर आज आमी कशें करया? आमचें काळीज दिया गे मोरयेक. पळय, काळीज दिवचें म्हळ्यार कशें परत्यान तें जायना. आमकां आमी समर्पीत करचें. समर्पणाची मागणी आमी बरें म्हणटा ना मारणी एक वखदाची माय म्हणलें तशें समर्पणाचें मागणें आसा. हे सगळें मागणें एक ना एक रिती आमी मोरये समर्पीत करता. पूण नीस जावन म्हजें जिवीत मोरयेच्या हातांत हांव घालीन जाल्यार ती मोरी म्हाका वाट दाखयता. खंयच्या वाटांनी आमी चला जाय आनी तिच्या पुतास अशी फावो जाय म्हणून. कित्याक पयलीं एक सांगणी अशी आली पळय सभेंत, थ्रू मेरी टू जिजस. मोरये द्वारी आमी जेजू थंय पावता. कित्याक मोरी आमकां खंयचीच वाट चुकयना. त्या खातीर काना शरण तिणें म्हळें एकच उतार, तूं कितें सांगता तें करा. म्हळ्यार मोरी कितें सांगता म्हण आमी करचें न्ही, पूण मोरी चल्ल्या वाटांनी आमी चल्ल्यार मोरये मार्फत आमी जेजू संगीत पावता. हें जावन आसा फुलाची वडविकाय. आनी आज आमी हे फूल समर्पीत करता आसतना आमकां आमी समर्पीत करूंक प्रयत्न करया. आनी आमचो स्वाद सगळ्यांनी प्रसरून दी. कशें हें फूल सगळ्यांक आकर्शीत करता, आमचें जिवीत अशें हेरांक आकर्शीत करून दी. आनी मोरये मायचें जिवीत जावं दी आमचें.
दुसरी जावन आसात फळां आमकां सगळ्यांक कळीत आसा भात हाडला बेंजार केला हे जावन आसा आमची फळां म्हणून आमी देवाक अर्पोवची. पूण म्हाका न्हू मरियमाय थंय देवाचें उतर फळादीक जालें आनी त्याय फळादीक जाल्ल्यान तिचें जिवीत देवाची खुशी पाळूंक तिका साथ जालें. आमच्या पेस्ताचो विशय दिला. कसलो विशय? पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय वाळटात आनी मरयेच्या माजातीन ती आमचे थंय वाडटात. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची देणी आमकां सर्वांक दिल्या कित्याक केन्ना आमकां पवित्र आत्मा दिता आसतना आनी ताच्या फळां आमी त्या देण्या द्वारे आमी फळां उत्पन्न करूंक आसा. पूण ती फळां उत्पन्न करचे तर ताका जायतें काम करूंक आसा आनी हे काम मरियमाय आमकां कुमो करता आमचे ते नीज फळां हाडूंक. कित्याक मरियमाय थंय आसलेली सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां कित्याक तिचें जिवीतच एक फळां बरी जालें आनी त्या खातीर लुईस माउंटफोर्ट एकलो सांत मरियेचो व्हडलो भक्तीक आनी ताणें ताचो मेळ ह्याच मरियेच्या नांवान घडला. तो एका बुकान बरयता 10 वर्चस ऑफ मेरी म्हळ्यार मरियेची 10 शेगोड आनी त्या शेगोडांत अशें सांगता ते पुरो शेगोड खंयचे? मागणें, सेवा, कालतेपण, त्याग, विधेयपण, दैवीक जाणवाय, नितळाय, आंजाळ, गोडसण, भावार्थ आनी सोंसणीकाय हे सर शेगोण मरिये थंय आशिल्ले. आनी त्या स शिगोणा पैकी मागणें जावन आसलें एक प्रमुख. आतां मागणें म्हणटाना परतेन एक प्रॉब्लेम येता. कशें मागणें? मरयेच्या वेळार आमचे पळय कॅरेजपेटी मागणें आशिल्लें गी, रिती रिवाज गी, बायबल आसलो गी वचूंक. तर मरयेन कशें मागण्याची जिवीत जियेली? एक मरी देवाच्या हजरपणान जियेली. केन्ना ताणें तुज्या ताच्या कुशे खालती मान घाली गी ती ताची उतरां तिने तिच्या काळजां जागोवन धरली आनी त्या उतरापका ती जियोंक लागली. आमच्या मागण्या म्हळ्यार तोंडपाशी मागण्या न्ही मावा आनी भयणी, देवाचें हजरपण भोगचें. कित्याक आमचो देव आमच्या संगी आसा आनी तो देव आमकां सांडिना. पूण आमी कितें म्हणजे सकाळींचे मागणें करना, सांजेचें मागणें करना म्हणल्यार तक्षण ते मागणें एका वर्तेचे. पूण आनीक मागणें कितें? ताच्या हजरपणान जियोवचें. जायते म्हणटात म्हाका फादर आमी काम करतना ते म्युजीक घालता, ते नियाळ आयकता, ते भारीच बरें. कित्याक त्या वेळार आमची मोचंचल जायना. इल्ले म्हणे आमची केंदी करता, आमच्या देवा ती आमचें हजरपण भोगता. ताच्या की चड खंय सरी वता म्हजो देव म्हाका सांडिना, त्या देवा संग आमी चलोवंक जाय. हें जावन आसा मागणें म्हळ्यार सम्मान जोडचो. आजकाल आमच्या मागण्या जर आमी सम्मान जोडिना, कित्याक आमच्या मागणें तोंडभाशी तेत बळा 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 म्हळ्यार आमी ना. ताचे चड आमचो देव आमच्या संगी आसा म्हळ्यार भोगा भोगोन ताच्या हजरपणान जियेल्यार मात्र केन्ना देव तुजे संगी आसा म्हणटा आसतना तुजे काळजांत हांव कोटी चिंतना येनात, कोटी करून करनाय. कित्याक जर तर जेजू तुजे संगी आसा तुका करेक्टपणे भोगता, कोणाक हांव पाड करूंक वचना, ताचे सगळें आमी बरें करता. हें जावन आसा देवा थंय समजूंचें म्हळ्यार मरयेन सगळ्यांक बरें केलें. तिणें कोणाक पाड मागूना, पूत कोर्सा रूम काडटा तरी तिणें कोणाक शिराप घालूना. कित्याक देवाचें हजरपण तिका कळीत आसलें, देवाची खुशी कितें म्हण कळीत आसली. तर मगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या थंय कितलीं फळां येतात. फळां आमकां सगळ्यांक भारी गरजेची. खंयच्याय आमच्या संतोरांत जायते आंब्याचे रूख आसात आनी आतां आंबे नात. पूण वतेची फुलां पडल्यांत, सगळ्यांचे दोळे आतां फुलाचेर पडल्यात आनी थोडे जाण आंबे जर आंब्यात पळयता. कित्याक आमकां खंयचोय रूख पळयतना फळां आसल्यार त्या रुखाक छाच्यार पडी पळयता, फळां ना जाल्यार कोण्णी पळयनात. खंयचोय तूं जागो काण घेताय तातूंत 10-12 माड आसात म्हणून तूं संतोश पावनाय. पयले पळयता वयर खुब्यार कांय म्हणी बोंडुले आसात गी, नारळ आसात गी, बोंडे आसात गी, बरें आसल्यार मात हो जागो काण बरो आसा कित्याक माड बरें आसात. तशेंच खंयचेय रूख आमी लायतना फळां बरीच रूख जाय जे म्हण आमी आशेता. तर म्हाका भावा आनी भयणी, जेजू म्हज्या आनी तुजें कितें आशेता? पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिल्या तर ती फळां आमच्या थंय येना तर आमचें जिवीत कितें उपकारता? हर एकलो म्हाका पळोवन कोणी सांगत की हो एक पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस, अशें थंय फळां बरीं आसात. फळां म्हळ्यार ते आमचे सर मरयेचे असले शेगूण. आमचें शेगूण बरी जिवीत ना तर आमचें तशें कोणी येनात आनी आमी कितेंय करूंक जायना. शेगूण बरीत मनशां मात हेरांची गरजो समजता. मरी शेगूण जियेली तशी हेरांची गरज तिका समजाली. आज तिच्या वाटेन आमी चलतना तर आमचेय थंय हें आसूंक जाय शेगूण.
तर भगवान आनी भयणी आमच्या ताई चड आनी फळां उर्जीत जावं दीत आनी अखेरीक पाळा म्हणटा आसतना कितें म्हणून सांगचें हांवें सांगता जेवचे कुटुंबाच्या सांद्यांनी हांव खंयच्यान आयलो म्हूण चिंतचें आनी म्हणल्यार सवालाक जाप हांव खंयच्यान आयलो म्हणल्यार म्हज्या म्हालगड्याचो उडास काडचो म्हालगडी आमकां चड आनी चड प्रामुख्याक ती नासली जाल्यार आमी आसते ना पूण आजकाल म्हालगड्यांची मर्याद कित्याक दिता आमी आजकाल आमचे कुटुंब कशें एकवटता आमी 6 जाणां कुटुंब बारे ल्हान जावन आयला एका तेंपार मंती फेस्त म्हणटाना सगळ्या कुटुंबाच्यांक कित्याक सगळें सांगता तेंचे फेस्त जावन आसलें पूण आज वेळा च्या भावा वरवीं आनी खंय आसल्या वरवीं सांगता तेंचे बारीक आसताला हय विडियो कॉलार पुरो आमी सांगता मेळटा जावं पुरो पूण हो एकवट आमचें तें बाळवा जैतर एक उडास जोर जाय आमची कुटुंबाची पाळां न्हयस धरणीत घालची भागार देवा थंय आमी लायज कित्याक पवित्रत्व जावन आसा बाकीत कुटुंबाची बुन्याद आनी ही पवित्रत्व थंय आमची पाळां आमी रमिना तर तो देवाचो आमकां सांगत मेळना तर आमची कुटुंबां बाळवांची बारीक कश्ट मोरी मायन तिचे कुटुंबाक घेवन केले कित्याक तिच्या शिगुणेंत बरी जिणी दवरी आमची कुटुंबां आमी बगेन करूंक आमकां आज आपणे आसा आनी कशें आमी हे बगेन करचें इल्ली सोडजोड कर इल्लो मोग कर इल्ले बोक्षणे दिवन एकामेकां कित्याक आमच्या आज कुटुंबां मस्त तुटल्यांत कित्याक इल्ले ल्हान सांग थिंग खातीर कोणायकी सोडूंक नाका हर एकले ओडोंक जाय ओडतना कालें जाता तुटता न्हिसतना घडसाना कोण एकल्यान सोडल्यार दोरी तुटाना पूण दोगांयनी ओडल्यार मोदेस तुटता मागीर तुटलेली दोरी परत्यान गांठ घालून बारीक कश्ट तर म्हज्या भावा आनी भयणी कुटां म्हणटा आसतना सर तराचे वांदे आसतात तशें आसतना आमी भिवची न्ही कित्याक मोरी माय तुज्या पुता संगी आमच्या संगी आसा आनी आज तिका आमी मान कर तें नवें सांगता जेवता तर तो एक बरो नवो स्पिरीट आमचें तें येवं दी कितेंय उणेंपण आसलें आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक बगसून तोगसून चड बाळगूंक आमी प्रयत्न करया तेन्ना सर आमचें जिवीत मरियमाचें जिवीत बरी जातली तशें जाल्यार मोगाची संस्कृती रुता करूंक आनी मनशापणाची पाळां भलायके बरी सांबाळूंक मंती पेस्त आमकां आपोवणें दिता तशेंच समेस्तांव मरियमाचे जल्माचे परब सांगता आसतना आपलो सुवात प्रसारूंक जिणी फळां बरीत करूंक आनी पाळ खातीर करूंक तीस मरी आयच्या पेस्ता द्वारे आमकां कृपा दिवं दी आनी जेजू बरी म्हजें आनी तुजें जिवीत जावं दी आमेन. त्रिएक देवातय आमचो बावार्थ आमी सांगता उसारया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गाने पृथ्वीसोर एका सम्याक सत मानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर कळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजलो तो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रसूना बापाच्या सै बसो ताचे वरवीसर वस्तू केल्यार आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवका मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस प्रतकाल ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गास सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कतोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापले पवित्र सभेक सत मानता फातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्ल्यांचे पुनर्जन्मपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भावा भयणीनो मोरयेमायेच्या विस्नार देणया खातीर आनी नव्या बेळ्या खातीर देवाक अर्घ दितना आमची जिणी नजरेंतल्या बागेवंत कुटुंबा परी बागेवंत करूंक बापा लागीं आतां आमी कृपा मागया.
आमची जाप मोंदी माये मुखांत्र बापा आयक आमचे मागणे. मोंदी माये मुखांत्र बापा आयक आमचे मागणे. मोगाला बापा मोरी आमची आवय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान स्थापन केल्या पवित्र सभा म्हणल्या कुटुंबाचो पयलो सांडो. तेंचो कुटुंब आज अख्ख्या संवसारा विस्तारून आसा. आमच्या आवयच्या जल्मा दिसा पवित्र सभा म्हणल्या ह्या कुटुंबाच्या उदरगते खातीर वावरच्या भाग्यवान पापा फ्रांसिसाक, आमच्या गवळी बापांक आनी सर्व धार्मीक आनी लायक फुडारांक तुज्या कृपेन भर. तुज्या कामान तांकां उर्बेस कर आनी ही पवित्र सभा जेजूची खरी साक्ष जायशे कर म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा आमी मागता सर्व आमच्या राजकीय फुडारांक पासून तांणी सगळो देश एक कुटुंब म्हणल्या मनोभावान जिवन तांचो स्वार्थ कुशेक दवरन हेरांच्या गरजांक स्पंदन करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. मोगळ बापा कुटुंबांत पिडेंत वळवळच्या आमच्या वडिलां आनी भावा भयणी पासून आमी मागता आपल्या पिडेंत आनी एकसुरपणान निराश जायनासता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतराचेर बरवसून जियोंक जाय असची कृपा आनी तांच्या पिडा सोसूंक दैवीक सकत फावो कर. तुजी खुशी वयत जाल्यार तांकां बेगीनच गूण कर म्हूण मागता. दयाळ बापा तुज्या शब्दा मरिफात तुवें सर बरें रचलाय आनी तुज्या स्पिरितान आमचे थंय जीव भरलाय. आमी सगळ्या भुरग्यांचो जीव राखून मानान आनी गौरवान तांकां लेखूंक आमकां उदार काळीज दी म्हूण मागता. बापा आज आमी नव्या बेळ्याचेर आशिर्वाद घालन तुका अर्घ दित आसतना दीस रात म्हणले बरी शेतांत वावरच्या सर सगळे घरांचेर तुजे बेसांव घाल. बेळ्याक जाय असो पावस वेळार धाड तांच्या वावटीक पुरतो प्रतिफळ लाभय. आपल्या शेतांत आनी हितलांत पिकल्ल्यो वस्तू घरांत हाडटना तांकां तृप्तेन आनी संतोशान भर म्हूण मागता. प्रितीवोन बापा आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी बाळक मोरयेची देख घेवन देव बिरांतीन तांकां तुजी कृपा लाभय. तशेंच परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुनस राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. प्रितीबोन बापा हे मोती फेस्त आचरण करून विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर बऱ्या मनाच्या दानींचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांच्या उदार मनाक 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी. ह्या एवकरिस्तांत भाग घेवच्या आमी मोरयेची देख घेवन सदांच तुका विश्वासी रावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. एक घडीभर आमच्या खासगी तसेच कुटुंबाच्या हेर इराद्यां खातीर आमी मागया. विशेष रितीन जे कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, जे कोणाक आमची मागणी बसयल्या तांचे पासत मागया. भोव मोगाळ बापा मोरये मायेक मान करची आमी तिचे परी तुजे बिरांतीन बरोवन तुजो मोग करूंक आनी तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एक दीस ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. तुझी बाळा आयल्या तुझ्या जन्मा वेळा नमन नमन मोठी माये नमन नमन सगळी
गोपान तुझ्या गीतू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये नमन नमन मोठी माये नमन नमन सगीराणी गोपान तुझ्या गीतू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये माये तुझो दिसुल्या संतोषाचो आम्हा सर्वांक मोगाचो दिसमाये उल्हासाचो नमन नमन मोठी माये नमन नमन सगीराणी गोपान तुझ्या गीतू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये नमन नमन मोठी माये नमन नमन सगीराणी गोपान तुझ्या गीतू माये जेजूच्या मेटानी सलय माये म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमच्या अर्गा बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आणि मैबे आमच्या आणि आपल्या पुरुषाच्या गावात सर्वेस्पोर मानून घेऊ भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुशवेंत आमचे मनशा सैम घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकारपण विबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वंदणांतलो निवारूं आनी दिसान दिस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून फावो हे आमी मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपवित्र आणि ससनाच्या देवा सर्वकडे सवतैं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांकारी मायेक आमी मान करतना एका तळ्यान तुका आमी वाकणता तुका वंदिता तुजी कीत परगडता आपल्या ओंकारपणाचे वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्ने प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी सर महिमा वाकाणता तांचे संगती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता So service for tu Sargani somsa Bella tuja vaibhava Sagi tu kaje Sagi tu kaje Sagi tu kaje Service
तोळाचे नावे येता ताका जय जय सखी तुका जय सखी तुका जय सखी तुका जय. बापा करोस तूं पवितून सगळी आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतितान अस्तमते पर्यंत एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काश्या परजा तूं जमय तसय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sagat pergatuya Sumya Jesu tujhe maran ami samarata tujhe punar jivan po ami pergarta तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अद्वैता तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अद्वैता. बापा आमचे सोडून पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गास सोडण्यास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटिल्ली हे सस्नीक दाव तुमकां करून आनी अशें देवाचे माये भोव बगेन आमकां मरीच्या बगेवन जुजे तुज्या बगेन दोन दुतांच्या आनी वैभवीरक सक्तांच्या समेत भक्ता संगीता तुवें विचून काडल्यांच्या 10 जाण आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवण सादर आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापाय हे बोलयो वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण पावो कर म्हूण मागता. तुज्या साकरा फ्रांसिसा आमच्या बागेन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यांनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेल्या सगळे पोरचे संगाती ह्या संवसारान वासुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मागांत थीर कर.
तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुवें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मुरये भशेन सर आमचे फाती आनी बरवस सर्गींच्या बापा थंय दवर जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी बावाडटना आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेनुसार पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें त्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेका थंय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. प्लीज. देवाची शेरी संसाराचे अपघातेले आमची काकूत कर. देवाची शेरी संसाराचे अपघातेले आमची काकूत कर. देवाची शेरी संसाराचे अपघातेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे मेरेनचे भाग म्हाका पावना पूण उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संसाराकान जावन दिवच्या तुझ्या कानां बोसांका कुर्बे देण्या बरांका उबेस गवाय कर आमका सगळी सुखां पाय आमका. तूं येसू काळजान म्हज्या देवाची वेळी तुझ्या तुझेच बळी म्हाकाच मोडून संसाराकान जावन दिवच्या. तूं येसू काळजान म्हज्या देवाची वेळी तुझ्या तुझेच बळी म्हाकाच मोडून संसाराकान जावन दिवच्या. सगळी उड्या दिसत आत्मी गाया जावक उडलो दामोंग दिमज जिये वाटेर दिसांगा. तूं येसू काळजान म्हज्या देवाची वेळी तुझ्या तुझेच बळी म्हाकाच मोडून संसाराकान जावन दिवच्या. तूं येसू काळजान म्हज्या देवाची वेळी तुझ्या तुझेच बळी म्हाकाच मोडून संसाराकान जावन दिवच्या. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजी संगी सोम्या हांव सोलवता तुजे थंय मोगा जियेता.
संगी सोम्या हांव सोलोता तुझे थंय मोगाचें येता विश्वास म्हजो तुझे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुझो मोग सोम्या रुचीक तुझो वैभव कोण आटापी तुझो मोग सोम्या रुचीक तुझो वैभव कोण आटापी विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुझे थंय तुझो मोग सोम्या म्हजे थंय प्रार्थया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ले भगेवन हांव मरीक आख्या संवसाराचो बरवोत्सव आनी मनशाच्या सोडणेचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरें मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रे घेवन सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदां काल जियोंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हणून मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। दयकन बसा। भोवन आनी भयणीनो, आज कुटुंबाचें फेस्त आनी आमी सगळां आमच्या कुटुंबांनी सांगाता बसून नवें जेवता। आमी हांगासर आसची सगळां एका विशाल कुटुंबाक सेरवल्लीं आनी तें कुटाम जावन आसा बाळूक जेजूचें कुटाम। ह्या गुड्यार पळया कार्मेल मायेचो ग्रोट्टो आसा, सांजूज एक समर्पिल्लें कॉवेंत आसा आनी बाळूक जेजूच्या मनाचें हें आपुरबायेचें पुणशेत आसा। आख्खें भाग्यवंत कुटाम हांगासर आसा म्हणयेत। अशें आसता आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळून नवें जेवचें कितली आपुरबाय न्ही गी। पयले फावटी आमी हांगासर ही आमच्या काळजाक लागशिल्ली संप्रदाय सोलोवन व्हरते आसा। आतां आमी सगळ्यांनी उबे रावचें आनी मनादेक बाब अरुण लोबो नव्याचेर बेसांव मागतले। सगळ्यांनी उबे रावचें। सर्गींच्या बापा, मुरी आमच्या मायेच्या जल्मा दिसा आमी सुमेस्त संतोषान सांगाता मेळून नवें जेवंक वेता। ह्या संदर्भी आमी परगडता तो आमचो मदलो मोग आनी एकवट थीर कर। आमच्या कुटुंबाच्या सुमेस्त संध्यांक बळ भलायकी दी। परगवंत आसच्या आमच्या मोगाच्यांक सुरक्षीत सांबाळ। सरल्या आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक ससनेक विशेव दी। आमी सेवंक वेच्या ह्या नव्या बेळ्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां दादोशी कर। आमच्या लोकांक दराळ खाण दी। ह्या संवसारी माया मोगान आनी दादोसकायन जिवन सर्गी आमचे माया मरये सांगता ससनेक सूख बगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं। आमेन। दय करून बसा। भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या 9 दिसांनी आमी राखून रावल्लें फेस्त आज उदेलें। मोरये मायेची जल्माची परब आनी मोंती फेस्ताचो संभ्रम हे आमकां सगळ्यांक मोगाचें, अभिमानाचें, संभ्रमाचें आनी कुटुंबाक लागीं हाडचें फेस्त। तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांची नांवीं, ब्रदरांची नांवीं एक देवाच्या कृपेन भरलेलें बागी संतोष बरीत मोंती फेस्त मागता। हॅपी फिस्ट।
बाळमोरी तुमकां सर्वांक तिका फाटल्या 9 दिसांनी अर्पिल्ल्या फुलां भशेन रंगाळ, सोबीत, आकर्शीक आनी सुवादीक करून दी हेंच आमचें मागणें आनी आवडे. आज आमी नवें जेवतना मोगा रोसांत काळीज बुडोवन नवें जेवया. मोगा रोसांत काळीज बुडोवन नवें जेवया. हे मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात आमच्या कोविंदचे वडील मानदीक बाब मेलविन डिकुन्ना. तशेंच आयच्या संभ्रमाचो विशय आमकां देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन नियाळ दिल्ले आसात मानदीक बाब वॉल्टर डिसोजा. सांगताच ह्या कोविंदाचे याजक आनी 2 जण सैरे याजक आसात मानदीक बाब हेनरी मोरस आनी मानदीक बाब अरुण लोबो. हांकां तुमचे नावे हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पोटीचे मोंती फेस्त आमी विशेष आनी अर्थभरीत रितीन आचरतले. पयलें नोवेनाच्या सुरवेर मोरयेच्या सोबीत गोट्ट्यान बसून तिच्या तेरसा मुखांत्र आमच्या सुडवणीचे मिस्तेर आमी नियाळले. ह्या दिशेन हर एक मिस्तेर अर्थभरीत रितीन नियाळूंक आमकां सेक्युलर कर्मिलीत सांद्यांनी आदार दिलो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसऱ्यान तुमी फुलां सांगाता गरजेवंतांक उपयोगाक पडची खाणां वरवीं हाडली. एक नवें साव आमी आदल्या वर्सा सुरवात केलें आनी ह्या वर्साय आमी मुखारून व्हेलें. दिल्ल्या सुचना प्रमाणे त्या दिसाची वरवीं हाडन गरजेवंत थंय हुस्को दाखयल्या तुमकां आमी सदांच ऋणी. तुमी ह्या 9 दिसांनी हाडिल्ली ही मोगा काणीक आमी प्रामाणीकपणी गरजेवंतांक पावयतल्या. आदी कणशी घरा हाडच्या पयलें म्हणजे मोंती फेस्ता पयलें माळो जाणन घर नितळ करूंक आसलें. आशिर्वादीत केल्लें नवें घरा भितर हाडतना आल्तारेर वात जळोवंक आसली. बाळूक जेजू कुटुंबाच्या संद्यांनी कालच्या दिसा कोणश्यो नितळ करूंक व्हड आदार दिला. तशें फाटल्या नोवेनाच्या दिसांनी पार्किंगाक नोवेना पयलें ग्रट्ट्या लागीं कदेलां मांडूंक, नोवेना उपरांत ग्रट्टो नितळ करूंक, तुमी हाडिल्ली मोगा काणीक जोगसाणेन काडून दवरूंक, मिसा उपरांत गोडशें वांटूंक अशें खंयच्याय सेवेक 24/7 तयार आसच्या बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक आमी आभारी जावन आसा. ह्या पोटी पावस वेळार आयिल्ल्यान सगळ्यान बरें बात जालां. आदल्या वर्सा बरी ह्या वर्सा कणशेचें व्हड टेन्शन नातलें. कणशी दिवन आदार दिल्ल्या फेड्रिक डिसोजा निर्मार्गा, जेराल्ड लोबो आनी कुटाम ओमजुरू हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी भुरग्यांक तशें व्हडांक गोडशें दिवन आदार दिल्ल्या उदार मनाच्या सर्व दानीक आमचे दिनवास. नोवेनाच्या दिसांनी भुरग्यांक समजूनच्या रितीन मोरयेमायेच्या जिणयेंत पळोवंक मेळच्या पवित्र आत्म्याच्या 12 फळां विशीं अपुरबायेचे नियाळ दिल्ल्या आमच्या कोविंदाच्या ब्रदरांक आमी थँक्स म्हणटा. आईच्या ह्या फेस्ताची लितुर्जी नेंतुल्या बाळांनी चलोवन व्हेल्या. तांकां तरबेत केल्ल्या आमच्या ब्रदरांचो, तांच्या वडिलांचो तशेंच मधुर तळ्यांनी कंतरां गायिल्ल्या कार्मेल कॉयर सांद्यांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आतां मिसा उपरांत तुमकां सर्वांक कोबू आसा तो वांटूंक आदार दितात कार्मेल सोजेर. तांकां तशेंच वॉर्न तयार केल्ल्या रॉड्रिगस कॅटरर्स हांकां आमचे दिनवास. ह्या पुणशेतेच्या दफ्तरांत, स्टॉलांत, नितळायेच्या तशें सिक्युरिटीच्या वावरांत, कोवेंतांत, नमन बाळूक जेजू दफ्तरांत, कार्मेल किरण मिडियांत, कुजनांत तशें भायर तोटांत सेवा दिवच्या आमच्या सिब्बंदीचो उडास काडून तांची सेवा आमी वाखणटा. नोवेनाच्या दिसांनी नोवेनाचे नियाळ रेकॉर्डिंग करून संवसारभर पावोवंक आदार दिल्ल्या कार्मेल किरण मिडियाचो जॉन रोनाल्ड डिसोजा, तशें नोवेनाच्या दिसांनी फेस्ताक लक्ती जाल्ल्या विशयांचेर थोडे गजाली केल्ल्या लिझा रोड्रिगस हांचो आमी आभार मानता. नोवेनाच्या दिसांनी कार्मेल सायबिणीचो ग्रोट्टो धर्मार्थ रितीन फुलांनी श्रृंगारायिल्लो ग्लेन डेकोरेटर्स मालक ग्लॅनी आनी 20 दिव्यांनी परजळायिल्लो बेन इलेक्ट्रिकल्स हाचो मालक बेनेट डी सिल्वा हांकां आमचे सलाम. हर एक आयतारा सांजेर 7:30 तावन 8 वरां पर्यंत आसचें पवित्र सभेचें मागणें आज आसचें ना. आज इतल्या व्हड संख्यान येवन हे मोंती फेस्त आमचे सगळी आचरण केल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. तुमची भक्त, तुमची उर्बा आनी तुमचें उदार मन आमकां आमची धार्मीक जिणी जिवंक एक प्रेरण. तुमच्या ह्या मोगाक आमी आभारी. परतेन एक पोटी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक एक संतोश भरीत मोंती फेस्त आमी मागता. भोवन आनी भयणीनो, आतां हांगासर कॅनडांत सेवा दिवन आसच्या मनदीक बाब रुडॉल्फ डिसोजा कर्मिलीत हांच्या गूंड अध्ययन आनी नियाळतावन उदेल्लो
पितीसपणाच्या संवसाराक उजवाड बूक मोकळीक जातलो. ह्या वेळा बाप रुडीचे दोग भाव मानेस्त पॅट्रिक लिओ आनी विक्टर मायकल हांणी मुखार येचे म्हूण विनंती करता. आल्तारिरसच्या याजकांनी सांगाता मेळून बूक मोकळीक करीचे म्हूण विनंती. आतां जाल्यार सगळ्यांनी मेळून घट्ट दोन ताळयो दिवयात. देव बरें करूं. हे बूक फाल्यां तावन स्टॉलान मेळटात. आज तुमकां सगळ्यांक कोबू तशें नवें बरशिल्लें वॉर्न मेळटा. तशेंच आयच्या प्रधान याजकांनी नेसिल्ली मुस्तायकी कॅनडा तावन बाप रुडीन धाडून दिल्या. ह्या सर्व वस्तूंक स्पॉन्सर रावल्ल्या तांकां आमी आभार मानता आनी देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता. उडास दवरा मोटव्यान. कदेलार बसुल्ल्यांनी पाटी एका वयर एक कदेलां मांडून दवरची. भायर वेताना रुचीक वर्णांत नवें बरशिल्लें आसा तें तुमी सगळ्यांनी सेवचें. तशेंच कोबू घेवंक लायनीर वेचें. मिसाच्या 11च्या कंतरा वेळार कुटुंबाच्या एकल्या संध्यान कुमगाराक आयिल्ले भशेन मुखार येवचें आनी याजकांनी आनी ब्रदर्सांनी खंयसर तुमी कुमगार वांटल्लो थंयसरच नवें वांटूंक वेचें. आनी आतां आमी सुमेस्तांनी निमाणे बेसांवा खातीर उबे रावचें. भाव भयणीनो, स्टिवनान कोणाकी सोडिनासता सगळ्यांकी दिनवास पाटयले उपकार भाव उडलो. पूण तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी आनी सर याजकांच्या आनी भावांच्या नांवी हांव फादर स्टिवन पिरेराक ह्या पूर्ण शेताचो डिरेक्टर ताका ह्या फेस्ताचो रुवारी म्हणयेत हर एक संगती नजूकायेन मांडून तें कार्यगत करचे शाती ताची त्या देखून ताका आमी उल्हास पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा आनी ताळयो सोदून आवाज. थँक्यू फादर स्टिवन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंत अंकवार मरयेचो पोस जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. अंकवार मरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज अंकवार मरयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरोव आनी आमच्या ओंकार मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळे पावो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची मोडूका. जीवित पवित्र देव कुटुंबात मुनी जाला. आपल्या एकल्याच पुताक धाडून देव मरे हाती करता. मोदी माई देवे बोला तुझ्या तोंडाक कुर्पी घाला.
नितळ निर्मळ फुला पावमका जिंगी काढा मोती माये देवी पडा तुझ्या तोंडाक कृपे करा नितळ निर्मळ फुला पावमका जिंगी काढा केली देवा तुझी अर्जान तुझ्या मोची जुसो वादा कैसगा वेची ओ शिव बेसावासो मुगी देवी बाळा तुझ्या तोंडाक कृपे करा निर्मळ फुला पावमका